गोय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 17व्या दिसाचो नियाळ आम्ही तुमच्या मुखार दवरता। आयच्या प्रश्नोत्तराच्या तासाची सुरुवात वेन्झी वेगस हांणी विचारिल्ल्या मोडपाक पाविल्ल्या सरकारी कार्यालयांच्या इमारती विशीं आशिल्लो। ह्या इमारतीचे ऑडिट केन्ना केला, तशेंच ह्या इमारतीच्या दुरुस्ती खातीर कितें तजवीज आसा असो हो प्रश्न आशिल्लो। ह्या प्रश्नाक जाप दितना ह्या इमारतींचे ऑडिट जाला आनी सामक्यो जीर्ण म्हळ्यार पोरण्यो अश्यो 110 इमारती मोडून उडयतले, तशेंच हेर इमारतींची दुरुस्ती करतले अशें सांगले। हे सगळे काम 31 मार्च 2025 मेरेन पुराय जातले आणि ह्या खातीर 600 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। फुडलो प्रश्न प्रेमेंच शेट हांणी वाळवंटी न्हंयत येवपी हुंवार आनी डिसिल्टिंग करूंक ना हाचे विशीं आशिल्लो। तशेंच तांणी नेमान दर वर्सा न्हंयचे इन्स्पेक्शन आनी डिसिल्टिंग करचे अशें सांगले। ताका जाप दितना WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांणी डिसेंबर मेरेन वाळवंटी न्हंयचे इन्स्पेक्शन करून डिसिल्टिंग करतले अशें सांगले। फुडलो प्रश्न जीत आरोलकर हांचो धारगळ हांगासरले 2 खांब वाठारात प्रस्तावित एलिव्हेटेड रोड एंड अंडरपास स्टेटस विशीं आशिल्लो। ह्या प्रकल्पाचे DPR जाला आनी रोखडेच काम सुरू जातले अशी जाप ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली। उपरांत चंद्रकांत शेट्टी हांणी वाडट्या अपघाता विशीं प्रश्न विचारलो। अपघात विशयी रोड इंजिनियरिंग कमिटी नेमिल्ली। ही कमिटी ह्या कमिटीन कितले फावट मिटींग घेतल्या, तशें ह्या कमिटीन आयडेंटिफाय केल्ले कितले ब्लॅक स्पॉट आनी एक्सिडंट प्रोन झोन सुदारून अपघात उणे जाल्या हाचे विशीं प्रश्न आशिल्लो। हाका जाप दितना येरादारी खाते, PWD आनी पुलीस मेळून अपघात उणे करपा खातीर सतत काम करतात, तशेंच 14 ब्लॅक स्पॉट आनी 25 एक्सिडंट प्रोन झोनात मे 2024 मेरेन सुदारल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। उपरांत 12:30 0 आवरच्या वेळार साबार कॉलिंग अटेन्शन मोशन सभाघरात सादर जाले। हातूंत दाजी साळकर हांणी वास्को रेल्वे स्टेशन वाठारात चलपी बेकायदा बशी विशीं, प्रेमेंच शेट हांणी GEDC म्हळ्यार गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे जे कावन्सिलर्स आसा तांचे पगार आनी नियमित करपा विशयीचो प्रश्न म्हळ्यार जो कॉलिंग अटेन्शन, संकल्प आमोणकर हांणी रस्त्या देगेर उडयल्या ते कोयरा विशयी, चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिवचल वाठारात जाल्ले चोरये विशयी कॉलिंग अटेन्शन सादर केले। उपरांत विरोधी पक्षांतल्यान आमदारांनी दाबोळी विमानतळा विशयीचे पोस्टपोन केल्ल्या कॉलिंग अटेन्शन मोशनचेर चर्चा सुरू केली। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दाबोळी विमानतळ आपल्या फुल कॅपॅसिटीन काम करता आनी गोंयांत येवपी 57% एअर ट्रॅफिक हाताळटा आनी सरकार दाबोळी विमानतळाच्या एक्सपान्शना खातीर बांदील आसा अशें सांगले। ह्या वेळार युरी हांणी साबार विमाना कंपनी आपली बेज ऑफ ऑपरेशन दाबोळीच्यान मोपा शिफ्ट केला अशें सांगले। दाबोळीचे युजर डेव्हलपमेंट फी 1797 रुपया जाल्यार मोपाची 840 रुपया आसा। दाबोळीची पार्किंग फी लेगीत एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान 40% वाडयल्या। ह्या सगळ्या कारणाक लागून सगळ्यो कंपनी मोपाक पसंती दिवपाक लागले अशें सांगले। ह्या सगळ्या कारणाचे चेन रिएक्शन जावन दाबोळी बंद जातलो अशी खंत मुखार तांणी उक्तायली। विजय सरदेसाय हांणी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सान अंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट दाबोळीच्यान मोपा स्थलांतरीत जाल्ल्या कारणान प्रवाशांच्या संख्येन 20% उणाव जाला अशें सांगले अशी माहिती सभाघरात तांणी फुडें दिली। तशेंच मोपाक दाबोळी लेगीत आसतना विमानां बेंगळूर देंवपाच्या घडणुकेचो उल्लेख करतना जायते विमान कंपन्यांचे ग्राउंड स्टाफ लेगीत ना अशें विजय सरदेसाय हांणी फुडें सांगले। ह्या वेळार उलयतना वेन्झी वेगस हांणी विमान कंपन्यांच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकडे उलोवप करून दोनूय एअरपोर्ट चालू दवरपा खातीर कितें जाय ते चर्चा करपाची गरज आसा अशें मुखार तांणी सांगले। दाबोळी एअरपोर्ट बंद जावपाना आमी सिव्हिल एव्हिएशन मंत्रालयाक UDF आनी पार्किंग फी उणे करपाक सांगतले अशें सभाघरात CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगले। तशेंच मंत्रालयाक ड्युएल ट्रॅफिक सिस्टम आनी विजा ऑन अरायवल विशयी अभ्यास करपाक सांगतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सभाघरात सांगले। उपरांत गणेश गांवकर हांणी आदिवासी लोकांच्या रान हक्क दावे निकालात काडपाक गरजे भायर वेळ काडटा हाचेर सभाघराचें लक्ष वेधून दिले। ह्या वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांच्या मजगतीं गोंयच्या आदिवासीं खातीर कोणें कितें कितें केलां हाचे वयल्यान भासाभास जाली। उपरांत कायदो आनी पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरा हांणी आपल्या खात्या संबंधी अनुदान मागणी क्रमांक 1, 3, 4, 10, 24, 28, 62 आनी 67 सभाघरात मांडल्यो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, क्रुज सिल्वा, विरेश बोरकर, वेन्झी वेगस, कार्लोस फेरेर, विजय सरदेसाय हांणी ह्या विरोधात कट मोशन सादर केले। ह्या वेळार उलयतना कोस्टल मतदारसंघात आशिल्ल्या आमदारांनी पिळग्यान पिळग्यो दर्यावेळेर रावपी लोकांक थंय रावपाक दिवचे, तांकां विस्थापीत करचे न्हय अशी मागणी केली। कोर्ट संबंधी मागण्यांचेर उलयतना साबार आमदारांनी कोर्टान जज उणे आसात तेका लागून केशी पेंडिंग उरतात अशें सांगले। कोर्टात गरज ते जज नियुक्त करून ह्यो केशी बेगीन निकालाक काडच्यो। तशेंच कोर्टात गरज ते मुळाव्यो साधन सुविधा दिवच्यो आनी जे पोरणे जाल्यात, पोरणे स्थितीन आसात
ते दुसरे कडेन स्थलांतरीत करचे अशी मागणी केली. संकल्प आमोणकर हांणी वास्को वाठारात जावपी कोल डस्ट पोल्युशन जो जाता आनी पर्यावरण आनी गोंयकारांच्या भलायके खातीर हाचो खर विरोध करपाची गरज आसा अशें सांगलें. देविया राणी हांणी इको सेन्सिटिव्ह झोनात 63 गांव जातून सिग्निफिकंट इकॉनॉमिक एक्टिविटी जाता ते कशे आस्पाव करूं शकता हो प्रश्न करून हे विशयी सरकारान सारको अभ्यास करून ह्या गांवाक थाकाय दिवची अशी मागणी केली. हो नियाळ बरयता म्हणसर ही सगळी चर्चा चालूच आशिल्ली. देव बरें करूं.